सर्वांके नमस्कारो हांव सी ए निलेशने विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीरी जावच्या कार्यक्रम सी ए साधक मळला तुमकां हांव सर्वांके स्वागत करता. नवंबर 2024 इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट केलेला सी ए फायनल एग्जामांतू उत्तीर्ण जावन आज आमगेलोट आसा ती सी ए अनंत कृष्ण नायक. सी ए अनंत कृष्ण नायक हांव तुमच्या ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. धन्यवाद. हांगेल एक किरुपरिचय दिवका म्हळ्यार हांनी सी ए अनंत कृष्ण नायक हांनी मूलतः कंडिगे बैल हरिकंडिगेचे हांगेल आणू वासुदेव नायक हांनी ICDS लिमिटेडर मणिपालांतू फायनान्स डिपार्टमेंटांतू काम कोन आसा ती. हांगेल अम्मा भारती नायक हांनी होममेकर जावन आसा ती. हांनी हांगेल स्कूलिंग FSK इंग्लिश मिडियम स्कूल पेरडूरांतू केलेलो आसा. तशीच हांनी हांगेल हायस्कूल पेरडूर हायस्कूलांत केलेलो आसा. तशीच हांनी हांगेल पदवी पूर्व MGM PU कॉलेज उडपी हांतू केलेलो आसा. तशीच मुखारी हांनी हांगेल BCom त्रिशा विद्या युनिंग कॉलेज कटपाडींतू केलेलो आसा. हांनी हांगेल आर्टिकलशिप पैनाक अँड एसोसिएट्स उडपी अंडर CA अनंत नारायण पै आणि CA अमुंजे वेंकटेश नायक अंडर केलेलो आसा. प्रथम जावन हांव तुमकां CA फायनल एग्जाम पास केल्ल्याक हार्टफुली कंग्रॅच्युलेशन्स करता. थँक्यू. आता पयलीं आमी पळयलें वरे रिजल्ट लेट नायट आयलेलो ह्या वेळा. होय. तशीच कसं जालें म्हळ्यार लेट नायट येताना राती 10:30 की 11 जाला ॲपांत रिजल्ट येताना. तेदना तुमगेला रियाक्शन आनी त्या मुमेंट तुमी कशी सेलिब्रेट केला मागीर तशी तुमी तुमगेल्या आनमा वचून कशी एक्सप्रेस केला त्या एक मुमेंट सांगता. मला ह्या पाटी कसं जालें मला एक ह्या रिजल्ट मस्त वगी येयला नातल्यार जनवरी फर्स्ट वीक जो सेकंड वीक येवच म्हण आसिला जाल्यार ह्या पाटी कसं जालें मला वगी येता म्हण न्यूज आसिला. त्या फुल दिवस हांगेला ICA नोटिफाय केलेला सांजवाळ येता लेट इवनिंग येता म्हण आसिला. मागीर कसं जालें म्हळ्यार आमी सकण तुकून राखता आसिली रिजल्ट येता म्हूण फ्रेंड्स पुरा निमगीत आसिली रिजल्ट आयलो म्हूण. तशी सांज येता म्हण तशी मागीर राखून सांजवाळ म्हणटाना 7 गंट म्हणटाना ICA एक नोटिफिकेशन सोडला की 11 गंटे येता म्हूण. सो पुरा जनाक एक मेसेज सांगला की 11 गंटे येता असं म्हूण. तशी राखता 10:50 म्हणटाना रिजल्ट सोडला आसताना त्या पळोवन मस्त खुशी जाला. इतली समय आमी वाजून रात्री फाल्यां म्हणला म्हण की आमी वाजून ह्या केलेला ह्या CA जाल्ली ती म्हूण मस्त खुशी जाला. इतली समय वाजी जाला एक फ्रुट्स दितस म्हूण मस्त खुशी जाला. तशीच त्या रिजल्ट पळयल कुडला सक्सेसफुल पळयल कुडला फर्स्ट आम्मा वचून सांगला की पास जाल्ला म्हूण सक्सेसफुल म्हूण आयला म्हूण तशें सांगला. तेदना आम्माक म्हळ्यार 11 गंट म्हळ्यार आमी पुरा न्हिदे हांत आसिली मस्त पुरा जनाकय खुशी जाला. तशी सांगून लागीं घरचे बाप्पा हांनी पुरा आयली आमगेल घर. सो मस्त खुशी जाला त्या दिवस. सो खंडित तुमगेल घरतुल्यांक एक मस्त खुशी मुमेंट. वय. ओके. तशीच आता तुम्ही CA करताना तुमगेल ऑब्स्टिकल्स तुम्ही कसं फेस केला तशीच तुमकां त्या इन्स्पिरेशन CA करूक तुमकां कोण दिला. म्हळ्यार हांव 10th आसची तेन्ना म्हाका CA बगी तितली माहीत नासिला. मागीर कसं जालें म्हळ्यार 10th एक ऑप्शन आसता की सायन्स की कॉमर्स की आर्ट्स म्हूण. सायन्सांत म्हाका मस्त इंट्रस्ट म्हूण नासिला आर्ट्सा वचनाक म्हण आसिला. सो म्हाका कॉमर्स एक फील्ड मस्त इश्टशी आसिला. सो हांव कॉमर्सा फिल्डाक जमता. मागीर कॉमर्स फिल्डान तूं खंयचे एक चॅलेंजींग फील्ड म्हूण एक अशीच रिसर्च करता. CA एक मस्त म्हळ्यार आमगेला फिनान्शियल रिलेटेड मस्त चॅलेंजींग रोल म्हणून आयकला आसिला. तेदना फर्स्ट इयरांतू हांव CA कोरया म्हणून फर्स्ट इयर PUC येताना हांव डिसायड केला की CA मुखार येता म्हूण. सो तदनंतर तशी CA रिलेटेड CA फाउंडेशन रिलेटेड कोचिंग की शिकू की स्टार्ट केलेलं. तशीच आता CA म्हणताना स्टडीज मस्त टफ असता. तशीच आता स्टडीसांतू तुम्ही कसं स्टडी मेथड फॉलो केला म्हळ्यार तुम्ही आता कोचिंग घेतलं की ना तुम्ही कोणाला मेंटरशिप घेतली की ना सेल्फ रिडिंग केलं की कशी अप्रोच केलं तुम्ही. म्हणणारी कसं जालें म्हळ्यार फाउंडेशनांत आनी इंटरांत हांव कोचिंग घेतिल्लो आसा. कसं जालें म्हळ्यार आमी आनीक CA एंटर जाला इतलेची. सो आमकां ताजे बगी मस्त माहिती नासिला कशी CA कोर्स आसा ताजे पॅटर्न कशी म्हूण आमकां तितलो आयडिया नासिला. सो ताजे खातीर CA फाउंडेशन आनी CA इंटरमिडिएट एग्जामाक हांव कोचिंग घेतिला.
ತದನಂತರ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾನ आमकां आर्टिकलशिप आनी आसता तदान आमकां ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज येवन आसता. सो ताजे खातीर म्हाका कश्ट जाल्लो सब्जेक्ट सोडून वरलाल हक्का पुरो हांव सेल्फ स्टडी केलेलो आसा. ओके. तशीच ही आतां CA फायनलान तूं एक तुमकां एक टफ सब्जेक्ट म्हणून एक फील जावन आसता. त्या टफ सब्जेक्ट तुमी एक वे ऑफ अप्रोच कशी केला, त्या कशी प्रिपेअर केलं तुम्ही? म्हणल्यार आतां टफ सब्जेक्ट म्हणून तशी कसं ना म्हणल्यार आतां कसं म्हणल्यार म्हाका थियरी चिकेची कष्ट शी जाता आशिल्ला. म्हणल्यार आतां नवे स्किमा प्रकार ऑडिट मात्र फुल फ्लेज थियरी आसा. वरलाल पुरा मिक्स ऑफ थियरी प्लस प्रॅक्टिकल्स आसा. सो हांव कसं केलेलो आसा म्हणल्यार ऑडिटाक डेली सकाळी 2 घंटा हांव स्पेंड करता आशिल्लो. डेली सकाळी हांव उठयले कुडल्या फर्स्ट 2 hours हांव ऑडिटाकच दवरता आशिल्लो. सो हांव त्या ऑडिटाक डेली टच आशिल्ले निमित्त म्हाका लास्ट एग्जामाक वरा मस्त हेल्प जाला. तशी टफ सब्जेक्ट म्हणून त्याच ऑडिट एक कोरयता तशी ऑडिट हांव डेली वाचीत आशिल्लो. सो म्हाका मस्त हेल्प जाली त्या मेथड. ओके. तशीच आतां आमी CA म्हणटाना एक स्ट्रेस मॅनेजमेंट तांतू आशिल्लेची. त्या स्ट्रेस तुमी लायक कशी ओनी कोन घेता आशिल्ली? म्हळ्यार तुमी कसो एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज करता आशिल्ली की कशी तुमी ह्या कोन घेता आशिल्ली? म्हणल्यार आमी हांव स्टडी लिव्ह गेले तेदोना हांव म्हणल्यार लॉंग आवर्स घेता आशिल्लो. म्हणल्यार 2 to 3 hours एक पाटी स्टडी बेसता आशिल्लो. तशी तादनंतर एक 15 to 20 minutes खाण खाऊ की अशी आम्माल्या उलोचकी तशी करता आशिल्लो. म्हाका तशें आसल्यार हांव अशी बेसिल म्हाका चेस खेळची म्हणल्यार मस्त इश्ट आशिल्लो. सो एक गेम चेस खेळल्यार म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ मायंड रिलॅक्स जाता आशिल्लो. तशी ब्रेक खंय जावं घेतल्यार अशी फ्री आशिल्लो तेन्ना एक गेम चेस खेळटा आशिल्लो. नातल्यार सांजवाळ आसरी अशी एक वॉक जावं वता आशिल्लो. तशी स्ट्रेस हाजे रिलेशन हांव तशें टॅकल केलें. तशीच आतां CA म्हणटाना आमी एक वाजिताना त्या प्रिपेअर करतना सेल्फ डाऊट म्हणल्यार येता. त्या सेल्फ डाऊट आमी लायक कशी टॅकल करूं येता मागीर त्या सोडून आमी एक सोशल मिडिया डिस्ट्रॅक्शन एक आशिल्लेची तांतू. सो त्या आमी कशी टॅकल करूं जाता? सोशल मिडिया म्हणल्यार हांव फूड तुकून सोशल मिडिया मस्त उणी यूज करचें आशिल्ला. म्हणल्यार म्हगेलें इंस्टाग्राम अकाउंट आनी नाशिल्लो. हांव रिसेंट CA जातरी केलेलो आसा. तशी हांव म्हगेला सोशल मिडिया म्हणून मस्त कसाने नाशिल्ला. बरी हांव खंय जो आनी आमगेल्या घरा लागीं कशें म्हणल्यार इंटरनेट कनेक्शन मस्त स्लो आसता आशिल्लो. सो हांव कसं करता आशिल्लो म्हणल्यार युट्यूबान तो रिसोर्सीस पुरो मेळटा ते हांव डावनलोड करून पळोवचें आशिल्लो. ताजे खातीर म्हाका इंटरनेट मेळ्ळे देखून विंगड सर्फ करुया तशें कसाने परिस्थिती येयली. बरी डावनलोड केलेलो आशिल्लो क्लासाचे रिलेटेड डावनलोड करता आशिल्लो पळयत आशिल्लो विंगड वाजिता बुक्स पळयत आशिल्लो तशी जाता आशिल्लो. तशें म्हाका सोशल मिडिया रिलेटेड मस्त कसाने कश्ट जायनी. ओके. तशी मागीर तशीच आमी आतां CA म्हणटाना आर्टिकलशिप खंडीत व्हड एक रोल प्ले करता. तुमकां आर्टिकलशिपान तूं लायक तुमी त्या CA फायनला तुमकां कशी हेल्प जाला? तशीच तुमकां टायम मॅनेजमेंट आर्टिकलशिपा वरवीं तुमी कशी केला? CA आर्टिकलशिप CA कोर्सान तूं मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसता. आतां 3 वर्सां आमी मस्त शिकूं मेळटा. तशी हांव सर्वलाल फर्म पैनायक एसोसिएट्स थंय आमगेले सर आनंदनारायण पै सर आनी म्हणजे व्यंकटेश नायक सरान आमकां मस्त हेल्प केलेलो आसा. आतां आमकां खंयचे रिलेटेड डावट्स जावं टॅक्सेशन रिलेटेड जावं कसाने आमकां डावट आसल्यार आमी सराल्या वचून गेल्यार सर मस्त लायक रिती अशी ट्रिटमेंट दिवका आशिल्ला. जो इन्कम टॅक्साच्या प्रोविजनाच्या अर्थ कसा ना म्हणून समज एक्सप्लेन कोण सांगता आशिल्ली. तशीच फर्स्ट इयर आसतना आमकां मस्त कामा रिलेशन मस्त गोत आसना. सो आमगेले कसाने डावट आसल्यार कामा विशयांतू आमगेले सिनियर्स केन्नाय आसता आशिल्ली. आमी कसान डावट निमगेल्यार मस्त लायक रिती आमकां अर्थ जावं तशी पुरा शिकोवन दिता आशिल्ली. तशी त्या विशयार पुरा मस्त आमी शिकिल्लो आसा आर्टिकलशिप वेळार. तशीच आर्टिकलशिप वेळार वाजूच विशय हांव कसो केलेलो म्हणल्यार म्हगेल्या आर्टिकलशिप पिरियडान तुजी हांव 3 सब्जेक्ट कंप्लीट केलेलो आसा. तशी मेजरली हांव 3 सब्जेक्टांनी अर्ध ऑफ डायरेक्ट टॅक्स हांव ड्युरिंग माय आर्टिकलशिप कैद केलेला. सो तदान कसं करता आशिल्ली म्हणल्यार सकाळी 2 घंटो सांजे 2 घंटो अशी वाजीत आशिल्ली. आर्टिकलशिप फ्री आसता. केलो पटी कसं येता आशिल्लें म्हणल्यार टॅक्स ऑडिटा वेळार आनी पुरा मस्त लेट तेर पुरा काम आसता आशिल्लें. तेदोन रात्रीची शिफ्ट जायना आशिल्ली वाजूच्या. सो सकाळी 2 घंटो वाजून तशी कवर करता आशिल्ली. तशीच म्हगेला सिनियर विनायक कामत म्हणून
तांणी आनी हांवें वट्टू म्हणला म्हणके वाज्जिलालो आसा. त्यान कशें तशील म्हणल्यार एक हेल्दी कॉम्पिटिशन शी आशिल्ला, म्हणल्यार हांव वाजयत आसा सो तो वरें एक वाजूचें आमकां एक मोटिवेशन येता. तशीच आमकां कसं डाऊट असला आम्ही बैसून त्या दिवस की नेक्स्ट दिवस तशी वाजिलास कसं डाऊट असला आम्ही उलोवन घेत आशिल्ली. तशी आर्टिकलशिप वेळार आम्ही मस्त शिकिल्लो आसा. म्हणचे प्रकार आर्टिकलशिप प्रॅक्टिकली शिकचाक आमकां एक व्हडा एक्सपोजर मेळटा. करेक्ट. म्हळ्यार आतां कसं जालें म्हळ्यार आमगेले एक्झाम म्हळ्यार मस्त कॉन्सेप्ट आमी कसन आर्टिकलशिप वेळार कोर नासता त्याच आमगेले CA फायनला येवन आसता. आमी कशें तशील म्हळ्यार ऑडिट आनी करता आसतना कशें तशील म्हळ्यार मस्त कॉन्सेप्ट पुरा आमी वाजून आसता आशिल्ले त्या आमगेले फायनला वरां यूज जाता आशिल्लो. तशी केलो पुरा कसं तशील म्हळ्यार ऑडिटा वेळार जावन वता आशिल्ला आमी तितली मना व्हर नाशिल्ली. त्या पुरा कशें तशील म्हळ्यार एक्झाम आमी वाजिता न्हू ह्या प्रोविजना अंडर ह्या केल्लो आसा आमी एडजस्टमेंट केला म्हूण आमकां तेदन मना वता आशिल्ली. सो आनी हांव प्रति एक खंयचे एक नवे सब्जेक्ट जो खंयचे कॉन्सेप्ट जो वाजित आसता हांव ह्या कंपनींत ह्या मेथड फॉलो केलेला सो म्हणून आमकां कनेक्ट करूं जाता आशिल्लें. ऑडिटांत वरी तशीच म्हळ्यार आमी ह्या कंपनीन तूं असल एडजस्टमेंट केलेलो आसा ह्या असे प्रकार आमी कन्फर्मेशन घेतिल्लो आसा म्हणून आमी आलोचन करता गेलेलो जाल्यार आमगेले ऑडिट वरें मस्त प्रॅक्टिकलशी आमी फील करत. सो आर्टिकलशिप आमी कसान ऑडिट केला त्याचे आमकां थियरी रुपान एक्झामान बरयल्यार पुरो आशिल्लो. तशीशी मस्त प्रॅक्टिकल विशयार जेवो आमकां मस्त एक्सपोजर मेळ्ळलो आसा आमगेल्या फर्माक. तशी त्या एक्झामाक वरें मस्त हेल्पफूल जालो. आता तशीच आमगेले आता 9 सिलेबस तू सेल्फ बेस्ड ऑनलाईन मॉड्यूल म्हणजे कायला सो ताका आता एक नवे ॲस्पिरंटान आता घेवका म्हळ्यार तांणी त्या एक कशी वाजूका कशी अप्रोच करूं येता पेपर्साक. म्हळ्यार आतां कशें जालां म्हळ्यार आतां लॉ आनी पुरा इनडेप्थ नॉलेज जावका म्हणना कसं जालां म्हळ्यार आमगेले बॅर ऍक्ट आसता लॉ आसता ताजे खातीर मस्त रिसोर्स आसता. सो आमगेले कसं नॉलेज आसता म्हळ्यार खंयचे सेक्शना प्रकार कशी इंटरप्रेट करूं का म्हणून त्या एक नॉलेज आसता. प्रति एक सेक्शन कसं सांगता म्हणून उडगास आसता म्हणना का ताजें इंटरप्रिटेशन कसं ना म्हणून अर्थ जाला पुरो. सो ताजे खातीर तांणी सेल्फ पेस्ड हाजे म्हणून सेल्फ पेस्ड म्हणून 2 पेपर हाडलेले आसता. आमकां CA फायनलांतू लॉ आनी कॉस्टिंग म्हणून 2 पेपर हाडला. तांतू मस्त एडवान्स्ड लेवलार आसा ना म्हळ्यार पुरा मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन आसता ताजे रिलेटेड तांणी मस्त सॅम्पल क्वेश्चन्स तसं पुरा सोडलेलो त्या पुरो एक पाटी सॉल्व केल्यार त्या सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल बरो पास जावचे काही मस्त व्हड कष्टा विषय नाही म्हणून सांग. आमगेला आता CA फायनलान तू एक 6th पेपर नवे जावन इंट्रोडक्शन केला मल्टी डिस्प्लेसरी केस स्टडी म्हणून विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट. सो त्या एक स्टुडंट्सांना कशी वाजू येता ताका कशी अप्रोच करूं येता त्या पेपराक. म्हळ्यार आतां त्या 6th पेपर म्हळ्यार प्रति एक आमी कसन 5 पेपर वाजून आसता ती प्लस त्या 2 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल आसता ताजी पुरा ओट्टू सेवन एक पेपर केलेलो आसता न्ही. सो त्या दिवसू आमगेल्या प्रति एक हाजे बुक व्हर येता त्या एक्झामा वतना आमी प्रति एक सब्जेक्टाचे बुक वरें व्हर येता आसता. सो तुमकां एक प्रति एक सब्जेक्टाचे खंयची चॅप्टरा लागून कसन क्वेश्चन निमगेला म्हणचे एक अंदाज आसता. सो त्या गोत्त आसल्यार तुमकां जस्ट तुमी त्या हाक वचून चॅप्टर्सा वचून जस्ट त्या रेफर करून तुमी आन्सर बरोवत जाल्यार प्रति बुक व्हेल्ला म्हणून तांणी मस्त काही सुलाभ क्वेश्चन दिना ती जावका म्हणून आमकां मस्त इंटरप्रिटेशन करचें तसले क्वेश्चन आसता. म्हळ्यार डायरेक्ट क्वेश्चन काडून एक्झामान दिनात म्हळ्यार सेम सिमिलर क्वेश्चन टेक्स्ट बुकांत आसता जाल्यार आमी ताजे इंटरप्रेट करता म्हळ्यार अशें जाल्यार कसं जाता म्हणून आमी एक आलोचन करून बरोवका आसता. ताजे खातीर प्रति एक सब्जेक्टाचे नॉलेज असल्यार लायक म्हणून सांगता संच पेपराक. आता तशीच तुम्ही तुमगेले एंटायर CAचे जर्नी सांगला सो तुमगेला ह्या एंटायर जर्नीन तू तुमगेला चियर लिडर कोण तुमगेला. चियर लिडर म्हणून फर्स्ट सांगता म्हणून जाल्यार मिगेल्या पेरेंट्स तांतूय आन आनी अम्मा तांणी प्रति एक फाउंडेशना धरलेल्या फायनला तरी खंयचे रिसोर्सेस जावका म्हणून जाल्यार खंयचे काही ना म्हणना तशी प्रति एकय म्हाका प्रोवायड केलेलो आसा. तशीची आमगेले प्रिंसिपल पै सर आनी नायक सर तांणी प्रति पाटी खंय तरी वाजूचे जातस तशें म्हूण प्रति टायम आमकां बॅकअप करता आशिल्ली वाजित आसना खंय तरी जाल्ला कसं नाही असल्यार सांगा ती म्हूण आनी पुरा आमकां चियर अप करता आशिल्ली. तशी तांणी आमगेल्या मस्त चियर लिडर म्हूण सांगीत. आता तशीच आमकां
मुखार बरें CA फायनल स्टुडंट्स आसा ती तांकां स्टडी हॉलिडेज तांणी कशी वाजोवका तशीची तांणी त्या टायम मॅनेजमेंट कशी करका ते एक ब्रीफली तुमी सांगेत की म्हळ्यार आतां मेजर तुमी आर्टिकलशीप वेळार तुकून स्टार्ट करका म्हळ्यार लास्ट 5 म्हयन्यान तूं 6 सब्जेक्ट कवर करचे म्हळ्यार मस्त कश्ट जाता ताजे खातीर जालें तितली तुमी पोर्शन स्वल्प म्हणल्यार म्हणकेची आर्टिकलशीप तुकुनूची सूर केल्यार मस्त लायक आनी तुमी मस्त वाजूका ती जाता CA फायनल म्हळ्यार मस्त कश्ट आशिल्ले एग्जाम तशी तुमी डेयली म्हळ्यार म्हणके हार्ड वर्क करका तिची जाल्यार कन्सिस्टंटली हार्ड वर्क केल्यार मस्त हेल्प जाता एक दिवस मस्त वाजिनो आनेक दिवस वाजिना तशें अशें चिंता डेयली कन्सिस्टंटली एक इतली म्हणून कंप्लीट करता गेल्यार तुमगेला लास्ट एग्जाम येताना मस्त सुलभ जाता तशीच अनेक विशय सांगता म्हळ्यार मॉक टेस्ट आनी दितात त्या मस्त युजफूल हांव कसं केलें म्हळ्यार एग्जामाकिंत 1 म्हयने फुडें मॉक पेपर ICAI तांणीची लॉन्च करतात आनी आतां प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन वरें तांणी करतासत जाल्यार हांव ICAI तांणी केलेल्याची फॉलो केलेलो तातूंत हांव हांगा ICAI भवना वचून दिनी हांव घरान तूं एग्जाम एनवायरमेंटारी दिलेलो आसा तशी म्हळ्यार प्रति एक एग्जाम 1 दिवस सोडून आसता तशी सो हांव तशी एक दीस सोडून एग्जाम म्हळ्यार 2-4 तशी एग्जाम मॉक टेस्ट दिता आशिल्लो तशी मागीर फायनल एग्जामा वरें तें मस्त हेल्पफूल जालें कशी 1.5 डेसान तूं हांव कसो पुरो कवर करता म्हणून त्या मिगेल्या मॉक एग्जामान तूं म्हळ्यार 1 म्हयने फुडेंच म्हाका कळलें सेम एनवायरमेंट म्हाका 1 म्हयने फुडें आशिल्लो देखून हांव कसो मिस्टेक थंय केलेलो त्या हांवें फायनल एग्जामा करून नज्ज म्हणून म्हाका आयडिया आशिल्लो सो त्या म्हाका मॉक बरयलो मस्त हेल्पफूल जाल्लो आतां तशीची आतां मुखारचे चेडूं आतां CA घेवका म्हण एक ऑप्शन पळयता ती तांकां तुमी कसो सांगू इश्ट पावता ती म्हळ्यार CA मस्त चॅलेंजींग आसा मस्त चॅलेंजींग कोर्स तशीची CA तुमी पास मुखार वचका म्हण जाल्यार मस्त हार्ड वर्क करता तशी कन्सिस्टंटली कसं जाल्यार म्हळ्यार प्रति एक वर्ष म्हणल्यार म्हणकी तुमकां एग्जाम येता आसता फावंडेशन येता इंटर येता तशीच आर्टिकलशीप जाता जाता तुमगेले CA फायनल एग्जाम वरें येता सो तुमी कन्सिस्टंटली तुमगेल्या स्कोर्स मेंटेन करता आसका तशीची तुमी कन्सिस्टंटली मेंटेन करता आसका मागीर आनेक सांगू इश्ट पावत म्हळ्यार आतां फावंडेशन आशिल्लें चेडूवान पुरा म्हळ्यार एका पाटी CA फायनलांत इतली सिलेबस आसा म्हूण मात थिवन करून म्हळ्यार 1 स्टेप एट अ टायम तुमी शिकता गेल्यार त्या काही व्हड विशय अशें दिसना आतां फावंडेशनान तुमी इतले सब्जेक्ट आसा सो त्या तुमी कॉन्सन्ट्रेट करून तुमी त्या कंप्लीट केलेले म्हूण आसल्यार तुमकां त्या नेक्स्ट स्टेप इजी जावन दिसता सो नेक्स्ट स्टेप आरामे तुमी क्लायम कर येता एका पाटी CA फायनलान तूं 8 सब्जेक्ट आसा तशें म्हणून मना वेल्यार चिके कश्ट अशें दिसता पळय जाल्यार 1 स्टेप एट अ टायम तुमी दवरल्यार मस्त आरामेर तुमी कोर्स कंप्लीट कर येता म्हूण सांगता तुमगेलो आतां CA कंप्लीट जाला तुमी आतां फ्युचर प्लॅनिंग कशी करता आसात म्हळ्यार आतां इंडस्ट्री तुमी वचचा इश्ट पावता की Big 4 की तुमी कशी अप्रोच करूं पळयता आसा ती म्हळ्यार आतां हांव इनिशियली हांव इंडस्ट्री जशी जॉब पळया म्हूण आसा एक इनिशियल 5 to 10 years मागीर कशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की हांगा येवन कशी फर्म तशें करेत की आतां कशी ऑपॉर्च्युनिटी आसता 5-10 years नंतर ताजे बगी मस्त आलोचन केलेलो ते 5 to 10 years हांवें खंयचे जॉब पळया म्हणून आलोचन केलेलो तशीच इतलो वेळ तुमी तुमगेला CA एंटायर जर्नी बगी सांगिल्लो आसा एक फायनल मेसेज ऑडियन्स सांगता जाल्यार तुमी एक कसो सांगू पावू इश्ट पावता तेच मेसेज म्हूण सांगल्यार ह्या कोर्सान तुमी येवका म्हण जाल्यार मस्त हार्ड वर्क करका तशीच कन्सिस्टंटली त्या मेंटेन करता आसका आनी कॉन्सेप्च्युअली तुमी मस्त क्लियर जावन आसका म्हणून सांगता इतलो वेळ आमगेलो कार्यक्रम कोण दिल्लाक हांव तुमकां हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता धन्यवाद म्हाका वरें हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत ह्या मिगेले एक्सपिरियन्स सांगूक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या विश्व कोंकणी केंद्राक हांव धन्यवाद सांगता तशीच ह्या मुवमेंट हांव मिगेल्या आनम्माक धन्यवाद सांगूक इश्ट पडून घेता तांणी प्रति एक स्टेपान तुवें म्हाका फाटीबला राबून मस्त हेल्प केलेलें आसा तशी मिगेले फॅमिली मेंबर्स खंयचे फंक्शनां जेवो खंयचे हाजिकत वेळार जाल्यार वाजूचे आसा म्हणून अर्थ करून घेवन प्रति एक वेळार हेल्प केलेल्या मिगेल फॅमिली मेंबर्सांकय हांव धन्यवाद सांगता तशीच हांव 3 वर्ष आर्टिकलशीप केलेलें थंय मस्त ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या मिगेल
आनंदानंद पै सर आणि म्हणजे व्यंकटेश नाईक सराक धन्यवाद सांगता. तशीची म्हाका शिकयल्या पुरा टीचर्स मेंटर्स तशी कोचिंग क्लासान घेतिला टीचर्स तांकां पुरा जनांकय हांव धन्यवाद सांगता. तशीची मिगल एक्सपिरियन्स सांगूक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्राक वऱ्या हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद अनंत कृष्ण नायक. हा एक कार्यक्रम कोण दिलाक विश्व कोंकणी केंद्राक आम्ही धन्यवाद सांगू इष्ट पावता ती. तशी इतके वेळ प्रोग्राम पळयलांक सक्कड वीक्षक वर्गांक हांव धन्यवाद सांगू इष्ट पावता. हा एक व्हिडिओ पळयलांक सर्वांकी सक्कडे लाईक करनु कमेंट करनु शेअर करा ती. धन्यवाद.